देव रुद्रेश्वराक उलो मारून सगळ्या भाविकांक फाल्यांच्या शिवरात्रेची आजूच एक परबी दिता। आनी जी आमी तयारी अंदू केल्ली आसा पळय जी महाशिवरात्रेची ती तयारी स्पष्ट आता पत्रकार बंधू येयले तांकां दिसता की वर्सा पेक्षा एक डिफरंट आमी तयारी केल्ली आसा की गाडयांची म्हणा किंवा दुकानांची म्हणा स्पेस म्हणा दोन्ही दुकानाच्या मदीं सादारणचो 15 ते 20 मीटर स्पेस दवरून आमी सगळ्या भाविकांक जाता तितकें सुरळीत दर्शन दिवपाचें काम अंदू महाशिवरात्रेच्या निमतान देव रुद्रेश्वर देवस्थानान केल्लें आसा। सगळे जाण जे येतले तांकां जे पळय आमचे तीर्थक्षेत्र आसा जे आमचे आमी म्हणटात महाकुंभ जे स्थान करतात जे लोक आसा तांकां थंय चेंजिंग रूम्स कितकेशेच करून म्हणजे कितके लोक येयले जो वर्सान वर्स लाखो भाविक येतातूच किंवा त्याच्याकून कितके पटीन सुद्दां एक्स्ट्रा भाविक येयले जाल्यार त्या भाविकांक सुरळीतपणे देव रुद्रेश्वराच्या गाभाऱ्यान गर्भकुडीन वचोन लिंगाचेर दूध अर्पण करून फुलां अर्पण करून तुजो हे फुलां अर्पण करून बी बेल करून सुरळीत दर्शन सगळ्यांक घेवन भायर सरोन दीसभर सकाळी महाप्रसाद च्यान सुरू ती सांजची महाप्रसाद पर्यंत सगळी वेवस्था देवस्थान समितीन आमचो एडमिनिस्ट्रेटर आसा जो डेप्युटी कलेक्टर त्याच्या आधारे सुरळीत केल्ली आसा। पुलीस डिपार्टमेंट आमचे कालच्यानूच हांगा तैनात आसा की कोणीच दुकानां आडवी घेवन फाल्यां सकाळीं जे लोक भाविक येतले तांकां गाडयांक किंवा आनी कसल्या हेका त्रास जावचो न्हय म्हणून डेप्युटी कलेक्टर तेजो स्टाफ आतांच तैनात जाल्लो आसा। मामलेदार ऑफिसर्स आसा, फायर ब्रिगेड येयल्ली आसा। सगळ्या जाणांनी मेळोन अंदू ही आमी आतांच तुमकां खबर आसा की फाल्यां परवा आमचो महाकुंभ सोंपता त्या महाकुंभाच्याच प्रमाणे आमी हांगा तयारी करून सगळ्या भाविकांक सगळ्या भक्तगणांक आनी सगळ्या आमच्या जे पळय लोक आसा लोकल लोक म्हणत किंवा भायले ह्या सगळ्यांक देवाचें दर्शन श्री रुद्रेश्वराचें दर्शन महाकुंभाक प्रमाणे जावचें ही आमची सगळ्या देवस्थान समितीची भाविकांची आनी आमच्या सगळ्या लोकांची इच्छा ती आमी पूर्ण करतले आनी ही तयारी आसा ती आमी फाल्यां अशीच सुरळीतपणे पार पडून फाल्यांची शिवरात्रेचो दीस आमी सुरळीतपणे पार करतले। तसोच वयरसून सकयल 4 व्हिलर येयना हावजिंग बोर्ड जंक्शन आहा थंयसून आमी ट्रान्सपोर्ट दवरलेलो आसा सगळ्यांक जाणटे लोक येतले सिनियर सिटीजन म्हणजे जाणटे लोक जे येतले तांकां थंयसून देवळा कडेन पर्यंत हाडून देवाचें दर्शन घेवन परत थंय पर्यंत सोडपाची आमी तयारी केल्ली आसा आनी ती थंय यंत्रणा बी जी जाय थंयसर हाडून सगळ्यांक सुरळीत हांगा धाडपाची ती आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान सांबाळिल्ली आसा। आतां गोंयभर जो रथयात्रा केल्या त्याचो इफेक्ट गर्देचेर कितें पडपाचो त्याच भयान म्हणजे त्याच हेचेर आमी म्हणजे गोंयाभर सगळ्या भक्तगणांक रुद्रेश्वर देवस्थान हे स्वयंभू देवस्थान हे एका समाजाचें आराध्य देवस्थान हे सगळे खबर असल्या कारणान अंदू भाविकाची डबल गर्दी जातली। ह्या डबल भाविक भक्तगण येतले तांकां सुरळीतपणे देवाचें दर्शन दिवचें म्हणून ही जय्यत तयारी केल्ली आसा। सांजच्यान आमचो हांगासरलो जो प्रोग्राम आतां सुरू जातलो सांजचे आमचे 8 सुमार भजन सुरू जातले। भजन सुरू जाल्या उपरांत 11 ते 11:15 पर्यंत आमची पालखी भायर काडटले। पालखी भायर काडून देवळान येयल्या उपरांत नाटक सुरू जातले। नाटक सोंपता सकाळचे पहाटे 3 वरांचेर सुमार आमच्या देवस्थानचो पयलो अभिषेक जातलो आनी अभिषेक जाल्या उपरांत सगळ्या भाविकांक सगळ्या भक्तगणांक सगळ्या ज्ञाती बांधवांक देवूळ दर्शन घेवपाक खुलें जातलें। ते खुलें आसतनाच पेलल आमचें सकाळची च्या म्हणत मागीर शिरो म्हणत तेज्या उपरांत उपीट म्हणत कणग्यो म्हणत काळंगां म्हणत जे भक्तगण येतात उपास करपाक ताका आनी जे लोक महाप्रसाद घेवन येतात तांकां पेलल सकाळी 8 ते सांजची 5 पर्यंत चालू आसतलें। ही सगळी तयारी केल्ली आसा। तशेंच सांजचे 7:45 सुमार परत आमकां मुक्तद्वारा ते बंद करून गर्भकूड क्लीन केल्या उपरांत परत 9 सुमार चालू करून 11 साडे 11 पर्यंत परत पालखी भायर काडल्या उपरांत आमचें हें नाटक जातलें आनी दुसरे दिसा सकाळी रथोत्सवाक शिवरात्राची सांगता जातली।